बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. भयणीनो आनी भावनो, काल तुमकां सांगल्या प्रमाणे आमच्या आतांची ताळटां एक बरोबर हाडची आनी ओटयेन दवरची, पाट स्ट्रेट दवरची आनी दोळे बंद करचे. आमी आपशींच सुस्कार घेता. आमी सगळीं जाणां जिवी आसा कित्याक सुस्कार आसा म्हणून. सुस्कार तर घेना जाल्यार आमी मोत्तेल्या. सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी हें जिवीत जावन आसा जेजू. तर प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजू काजीर जाता. तो आमकां जिवी दवरता. आमची कूड मन आत्मो तो आपल्या सोबे धरून आमकां मदत करूंक आवडटा. कित्याक आमी जावन आसात ताचे कुडीचे सांदे. पयली सुवातेर आमी सुस्कारा काजीर जावया म्हणजे जेजू काजीर जावया. पांयांची बोटां आसा तितूंतल्यान तकले मेरेन आमी जेजून बरोवन येता. आनी तकले मेरेन तकले सावन बोटां मेरेन आमी सुस्कार भायर काडटा आनी आमी एके वतीन मोत्ता. दुसरे सुवातेर सुस्कार भितर घेतलो म्हणटच आमी परतून जिवी जाता. ही आमकां संदी जिवितान बरोवन जिवीत हे सगळें समर्पूंक आमकां ही संदी. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया. बरें आनी वायट कितेंच आमी आमचें सोबें धरिना, पूण आमी विसरोना ताका लागून ते आमचे भितर आमी दवरता. आठवणींनी आमचे ते आसा आनी ताका लागून आमी आमचेरूच वदरूश ओडून घेता. प्रत्येक सुस्कार जावन आसा एक तयारी. जिवीत जिवपाची आनी तें जिवीत समोर पोवचें. हे परी प्रत्येक वेळार आमी उदीक आनी उदीक ह्या जिवितान वाडत वता. कित्याक देव आमकां आपलें बरेंपण भरीत आसा तें आमी अणभवया. देव आमकां केन्नाच कांयच वायट दिना, पूण जितली आमी आमच्या आपलेपणान जियेता तेन्ना आमी वदरूच आमचें सोबें ओडून घेता आनी वदरूच आमचें सोबें वावुरता आनी आमी बरें करचें आसतना वायट करूंक लागता. तर प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी देवा सोबे आसा, ताचे सोबे जियेता आनी भोंवता. होच देव सुस्कारांतल्यान आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता. तो आमचे सोबे रिगता आनी आमी सुस्कार भायर सोडटना ताचे सोबे रिगूंक जाता. ताचें बरेंपण आनी आमचें आपस्वार्थीपण सगळे सुस्कार भायर सोडटना देवा सोबे सुस्कारांत दवरया.
आनी ताणें सांगलां त्या प्रमाणे आमचे सगळे शांती संतोष आनंद ही सगळी भावना आमचे सगळे वाडटली. आमी आपलेपणांत आसा म्हणटच तो आमकां पळयता तें आमकां दिसोंक जायना. तो सगळें जाणा. तो आमकां पूर्णपणे हाजीर आसा. प्रत्येक सांद्यान प्रत्येक आमचे सेल आसा पळय तातूंत तो हाजीर आसा. तो सगळें जाणो, तो सगळें पळयता. आमी ताच्या त्या आसण्यांत भाग घेवया आनी आमी ताच्या सारकीं जावया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी सगळे आवाज आयकूंक शकता, पूण सगळे ताचें सोबें आयकता, सगळे ताचें सोबें घडटा, ताचे सोबें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. प्रत्येक सुस्कारांत पूर्णपणे आमी जेजूक हाजीर जावया. आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत तो बरोवन येता. आमी सगळे ताचे सोबें रिकामी करया. ताच्या नांवान सगळें भायर काडया. जेजू मुळांत रावया. सुस्कार काबार जायसर पिळोवन तो काबार जावं दी. आनी हे परी दुसरो सुस्कार घाता तेन्ना कांयच म्हणिनासतना पूण ताचें बरेंपण कुडींत मनांत आत्म्यांत पांयाची बोट आसात तितूंतल्यान तकले मेरेन बरोवन येता. ताचो अणभव घेवया. कसली चिंतना येवं, कसली भावना येवं, तातूंत पडोन आसतना ती सगळो गो जेजूच्या ताब्यांत आमी करया. ताका ते समोर पुया आनी तो तें नितळ निर्मळ करून बरें तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून आपलें बरेंपण भरून काडटलो. आनी हे परी आमची चिंतना भावना भितरल्यान बदलोंक लागतली.
ये परी ताका आजीत जाल्या उपरांत आमी आतां ताका बोजया. ये परी सगळो गोत प्रत्येक सुस्कारान ताका आजीत जावन आमचे दोळे आतां ताचेर तिरावया आनी ताची कुरपेची किरणां, दोयेची किरणां, काकलूची किरणां आमचे भितर शिरोन आमकां तो पेखोवणी दितलो. आनी पेखोवणी आमकां दर वेळा जाय, कित्याक दर वेळा आमकां एक संदी ताची कुरपेन बरोवन जिवंक वो आपलेपणान जिवंक. तर आमी हो निर्णय घेवया, घेतलेलो आसा तातूंत आमी आमचें जिवीत रावया. सगळो गोत जेजूक आजीत जावन आमचें जिवीत सारच्याक. आनी ही प्रॅक्टीस जाली म्हणटच बाकीचें मागीर सगळें सोंपें जातलें. आमी देवाच्या राज्यांत सगळो गोत जियेतल्या. भायल्यान आनी भितरल्यान फुडल्यान आमकां हो दृश्य आपल्या ताब्यांत करूंक सोदीत, पूण ताका जिंकूंक आमी दिवचें न्ही. चिंतना, भावना, चाल आमची आनी दुसऱ्यांची सगळो गोत जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया. आनी आमकां ताची सुटका, सोडवण आनी सगळें बरेंपण फावो जातलेंच. आनी आमची प्रगती जावंक लागतली. आमी आदले भाशेन तिजोरूच घुंवोन उरचें ना. आमी आतां फुडें वेतल्या आनी अदीक ताणेन आमकां सांगलां त्या प्रमाणे बापायच्या परिपूर्ण जिवितान आमी भाग घेवंक लागतल्या. आमी ताची भुरगीं. ताणेन आमकां आपले पुता सगळें आपणायलेलीं आसा. तर हें ताचें देणें आमी बाळगून दवरया आनी असल्या मागण्यांत आमचें जिवीत सगळो गोत सारया.